या कामाचे मुक्तावण झाले असा जोरदार टाळ्यां परत एकदा आम्ही आमचे माहितगार मिळू आणि सगळ्यांची मी अभिनंदन करूया. देव गणपती रायाक नमन करून आयज आमी सगळीं एकठांय जाल्या टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ब्युटिफिकेशन ऑफ दिस ब्युटिफुल टेम्पल श्री गणपती मंडल टेम्पल आणि आमचे लिंगाबाट टेम्पल पर्रा. आणि ह्या सुवाळ्यार आमचे मदें हा आमचो MLA कलंगूट MLA श्री मायकल लोबो एंड GSIDC चेअरमॅन, आमचो सरपंच बाब डॅनियल लोबो, डेप्युटी सरपंच, ऑल द पंच मेंबर्स ऑफ पर्रा, आमचो बाब प्रदीप मोरजकर हांगासरलो ह्या देवळाचो अध्यक्ष, आमचो बाब वासुदेव सिरसाट अध्यक्ष ऑफ आमचे लिंगाबाट टेम्पल, आमचो बाब एडविन प्रेसिडेंट ऑफ पर्रा सिटीजन फोरम, आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आहात इंजिनियरिंग, आमचो बाब गोरख, बाब नरेश, हांगासरले सगळे ग्रामस्थ, आमचे कमिटी मेंबर्स, प्रेस मिडिया. आयचे काम आमचे ट्रू GSIDC काम जातले रिगार्डिंग द ब्युटिफिकेशन ऑफ द सराउंडिंग हियर ऑफ द टेम्पल प्रिमाइसेस. या इथून पेवर्स, ऑर्नामेंटल लाइट्स विथ अ घाटर अँड ब्युटिफुल फेन्सिंग या आमच्या गणेश मंडल पर्रा एज वेल एज इन लिंगाबाट ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जाल्ले हा विथ रिटेनिंग वॉल, पेवर्स, ऑर्नामेंटल लाइट्स अँड शेड. हांव आयच्या दिसा खऱ्यानूच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. ट्रू GSIDC आमकां कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी एज वेल एज शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलीशींच कामां आमी पास करून घेतल्या. थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल MLA एंड GSIDC चेअरमॅन मायकल लोबो. आणि ट्रू GSIDC म्हणटा ते बऱ्यांतली बरी कामां आमच्या गोंयांत जाता. पयरूच आमच्या शिवोली आमी पेवर्स एका वाड्यान राय वाडो शिवोली पेवर्स घालपाचें काम घेतले आनी बेश्टे पेवर न्हू ते पेवराच्या भितर फायर हायड्रंट पायप आसता. म्हळ्यार कित्याक ती फुटपाथ आनी जेन्ना फुटपाथ आसता तेन्ना फायर ब्रिगेड म्हणल्यार ज्या सुवातेर फायर ब्रिगेड पावना, आतां गारा म्हण तूं लायनीन आहा आनी रस्तो ना फायर ब्रिगेड भितर वचपाक त्या वाटे वयल्यान, बट देर वी आर मेकिंग अ फुटपाथ. सो हे मेन रोडार साकून एंड पासून आमी ती फुटपाथ करतात तेज्या पोंदांतल्यान म्हळ्यार अंडरनीथ वी आर लेईंग अ फायर हायड्रंट पायप वेर मेन रोडार आमचो फायर ब्रिगेड येवन कितें म्हणल्यार ते निमणे घराक केन्नाय खोपी पासून उजो लागलो जाल्यार मेन रोडार साकून water can pass till the end of the footpath. This is the engineering in GSIDC. नाजाल्यार दुसरें कितें फुटपाथ घालून पेवर घालून चल्ले. द इनोवेटीव टेक्नॉलॉजी आमी GSIDCन यूज करतात. हांव आयच्या दिसा GSIDCचे ऑफिशियल्स हांगा येयल्या तितल्यांकूय थँक्यू म्हणटा. एंड अगेन आय वूड लायक टू थँक माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर Shri Pramod Sawant ji for passing all my works through GSIDC आणि आमच्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीतली कितलीशीच कामां स्पेशली पर्रा. आतांच आमच्या सरपंचान सांगला ते प्रमाणे स्टेडियम आमकां आमच्या पर्रांत मेवता. स्टेडियम इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट. सो सगळे हांगासरले ग्रामस्थांक तुमी ह्या टायमार हांगा एकठांय जाल्यात म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटा एंड थँक्यू फॉर हॅविंग मी. गॉड ब्लेस. रिक्वेस्ट करता जेन्ना काम चालू जाता तेन्ना सगळे कमिटी मेंबरांनी उबे रावन
सुपरवायज करून काम सारखे करून घेवचे बिकॉज तांकांय गायडन्स जाय पडटा जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर येता खडयांक खंय दवरपाची रेंव खंय दवरपाची स्पेशली तुमी उबे रावन सारखे सुपरवायज करून जाय ते भाशेन तुमचे काम करून घेवचे. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस. टुगेदर फॉर पार्रा आमचो विचार, आमचो मोटो आणि आमचो स्लोगन जो जावन आसा, लोकांक वांगडा घेवन काम करप, एक मॉडेल गांव हे मनान दवरून, काळजान दवरून आणि विचार दवरून फुडें सरप आणि सगळ्यांचो मोग, सगळ्यांचो पाठिंबो हे आमी दवरून फुडें चलया. लेट अस स्टे युनायटेड. एक वोट धरून, पोर्तुगीजांचो एक वोट धरून सगळे आमचे धर्माचे भाव, क्रिस्तांव, जे हिंदू भाव, मुसलमान भाव, दर एक धर्माचे भाव आमच्या गांवांत आनी गोंयभर रावतात. अशेंच मोगान, खालतिकायेन आनी गोंयकारपण धरून आमी रावचे आनी डेव्हलपमेंटा खातीर आमी जेन्ना उलयतात सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपा खातीर फुडें सरचे. फ्युचर जनरेशनाक आनी फुडल्या पिळगेक म्हाका दिसता हे अत्यंत गरजेचें जावन आसा. आनी एकदां तुमी सगळे जाण ह्या इनिशिएटीव आणि आमचो टुगेदर फॉर पार्राचो विजन फॉर अ सेल्फ सस्टेनेबल पार्रा, सेल्फ सस्टेनेबल गोवा हातून तुम्ही भाग घेतले म्हणून तुमकां काळजांतसून हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. नमस्कार. आयच्या डेव्हलपमेंट वर्क्स इन ज्युरिडिक्शन ऑफ विलेज पंचायत ऑफ पार्रा एका हाजेर सगळे मान्यवर आमची शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो, डॅनियल लोबो, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, एलसी, एक्स सरपंच चंदानंद, देवडाचो अध्यक्ष बाब प्रदीप मोरजकर, बाकीचे सगळे तुम्ही जे हिंगासर हाजीर आहात या पार्रा गांवचे नागरीक. डेव्हलपमेंट वर्क्स जेन्ना आमी म्हणटा विलेज पंचायत ऑफ पार्रा 4,19,63,000 काम आणि हितून मेन जे काम हा हे लिंगपाट देवस्थान जे कितली वर्साचेच हे काम आणि त्याचो हिंगासर अध्यक्ष येयला आमचो वासूबाब. ते आदीसून म्हाका सांगताले की हे रिटेनिंग वॉल जे देवस्थानाचे आहा ते कोसळून वयता. तेका बेश्टे लोबरांचे आदी वॉल आहले ते आनी ते बरे जावचे, घोड जावचे, जेनरेशन नेक्स्टाक तेजो उपयोग जावचो आनी ती प्रॉपर्टी जी शेतां मोदेकात आहा सगळे शेतां मोदेकात आहा ती रिटेन जावची म्हणजे थिंगा उरची म्हणून बरे रिटेनिंग वॉल थिंगासर बांदचे. म्हणून तेचो आमी कंप्लीट एस्टिमेट केलो. विलेज पंचायत त्या वाड्या वयलो मेंबर डॅनियल लोबो आनी सरपंच तेणे हो प्रपोजल आमचे कडेन मांडलो आनी फॉलोअप चंदानंद हरमलकरांनी आदर्श बाकीचे सगळे मेंबरांनी फॉलोअप केलो आनी मिटिंग्स कितलेशेच घेतल्यो आनी हो कंप्लीट रिटेनिंग वॉल म्हाका दिसता हो नेक्स्ट 75-80 years or 100 years कांय जावपाचो ना असो कॉन्क्रिटाचो रिटेनिंग वॉल बांदून दिल्लो आनी म्हाका दिसता तें 80% काम सोंपलें काय आख्खें जालें. रिटेनिंग वॉल आख्खें कंप्लीट जालें. 2 फावटी आमी थिंगासर फावंडेशन स्टोन घालून वचपाक घाल्ले. मुख्यमंत्री म्हणून आपूण येता आनी 2 फावटी मिस जाले म्हणजे तेका आनी खंयचें काम पडलें एकदां दिल्ली वयचो पडलो आनी ती डेट कॅन्सील जाली आनी आमी 4 दीस पयलीं तांकां सांगपाक घातले पूण आमी मागीर सांगूंक ना की डेटूच कॅन्सील जाली. सो वी कूड नॉट इनॉग्रेट द लेईंग ऑफ द फावंडेशन स्टोन म्हणजे फावंडेशन स्टोनाक सीएम म्हणालो आपूण खूद येवपाक जाय. त्या खातीर हे फावंडेशन स्टोन डिले जायत गेले
आणि फाटल्या दिसांनी म्हणालो तो 4 दीस पयलीं की मायकल तूच घाल फावंडेशन आणि इनॉग्रेशनाक आपूण येतलो, म्हणजे काम सोंपलें सगळें तुजें, हें काम सोंपल्या उपरांत आपूण येता, गणेश मंडळ पर्रानूय येता आनी लिंगपाट देवस्थानानूय येता. हें बरें काम अशें करपा खातीर जे प्लॅनिंग आमी स्टार्ट केल्लें तें आयज खंय तरी एका फावंडेशन स्टोनान हेचे देवाचें ब्लेसिंग, श्री गणेशाचें ब्लेसिंग आनी श्री महादेव जो गणेशाचो डॅडी हेंचे ब्लेसिंग ह्या दोनूय कामाचेर पडटा आनी हें पडोन बरें काम हें जावचें, सुंदर अशें काम जावचें. तितून मेन रोडाची फुटपाथ जी आहा ती मातशी वयर काडपाची उरल्या त्या सातेर, ती काम कंप्लीट करून ताका आमी बरे ऑर्नामेंटल लॅम्प्स 150 पोल्स अशे आमी ऑर्डर केल्ले आहा आनी हे पोल्स ह्याच दिसांनी ह्या 10-15 दिसांनी हिंगासर पावतले. हिंगासर आमी स्टोर करतले ते पोल्स आनी हिंगासून सगळ्याक म्हणजे रायट फ्रॉम माडानीसून पार्रा टिंडो आनी लिंगपाट देवस्थानाचे कडसून ते सारके नागवा पासून हे 150 पोल्स आमी घालतले एट अ डिस्टन्स ऑफ अराउंड 30 to 40 meters ईच पोल आसतलो, म्हणजे बरो उजवाड दिवपी पोल आनी डेकोरेटीव पोल. म्हाका दिसता ब्युटिफिकेशन पार्राचें कितलेशेच आनीक काम, वेदर इट इज एट सेंट एन चर्च, इंटरलॉकिंग पेवर्स आनी गार्डन, तेचे भायर मुड्डावाडो, पेविंग एंड ड्रेन्स एंड इंटरनल लेन्स एट मुड्डावाडो थिंगा आहा, मागीर सालिसवाड्याचेर आहा, ब्युटिफिकेशन ऑफ एक चॅपलाचें आहा थिंगा पेवर्स आहा, इंटरलॉकिंग पेवर्स, बाकीचे सगळे वस्तू आहा. आल्मेदा वाडो इंटरनल ड्रेन्स आनी इंटरलॉकिंग पेवर्स आहा. प्रायमरी स्कूल आमचो GPS तेका न्यू टॉयलेट ब्लॉक बांदपाक आमी घेतलेलो. ही सगळीं कामां आमी प्लॅन केली की GSIDC आमची कामां ही सगळीं करून दिवपाक जाय आनी तेच्या खातीर आमी हें प्लॅन करून सगळ्यांचे NOC घेवन आमी फायल तयार करून जेन्ना दिली पंचायतीन आमकां, तेन्ना हेची परवानगी इमिडिएटली मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाका सांगलें की तूं हें काम फुडें व्हर. एज अ चेअरमॅन आमी हें एप्रूव केलें आनी हें बरेंतलें बरें काम म्हाका दिसता येता ते काळान, म्हणजे येता ते 3-4 म्हयन्यांनी तुमकां पळोवपाक मेळटलें. वेदर इट इज ऑर्नामेंटल लॅम्प्स, बरी फुटपाथ, तेचे भायर हिंगासर बरो पार्किंग लॉट, सदांच आमी पळयताले की गाडयो मेन रोडाचेर लागतात आनी हितून म्हाका उगडास येता की आमची बाळकान मिसीस कॉस्टा आनी मिस्टर सिल्वेरा हेणे आमकां उतर दिल्लें. त्या टायमार मिसीस कॉस्टान सांगलेलें आपूण दितली म्हणून जागो, आनी मिस्टर सिल्वेरान हो जागो आमकां 990 स्क्वेअर मीटर, 1000 स्क्वेअर मीटर सुमार जागो आमकां हो 5000 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर, 5000 रुपया कोण दिना जागो. दे आर एसेट, तेंचो हे कोणूय म्हणत जागो कितेंय माग जागो मागिनाका, पण अशी भाडकान आनी तेजो जावय तेणी उतर दिलें, तेज्या जावयान पाळलें तें आनी आमकां 990 स्क्वेअर मीटर जागो एट अ नॉमिनल प्रायस. तेन्ना गव्हर्मेंट प्रायस आसलो 5000 रुपया. तो म्हणालो जे आपल्याक इन्कम टॅक्साक ते फारीक करचेच पडटले कितें तरी कॅपिटल गेन्स, जो गव्हर्मेंट प्रायस आसा तोच दी. 5000 रुपया आसलो, आमी 5000 मागलो, तेणें ना म्हणूंक ना, उतर दवरलें आनी आमकां हो जागो देवस्थानाक हो जागो 50 लॅक्सांक 45 or 50 67 विथ द पेपर्स एंड ऑल आमकां मेळलो. म्हणजे असो जागो टेम्पलाक तेंकोन मेळप आनी ते बीन जाल्यार मिसीस कॉस्ता हेंच्यांनी दिलो. हांव खऱ्यांनीच तेंची फॅमिलीचो आभारी की आमी जेन्ना उतर घातलें तेंकां हो जागो दिवचो म्हणून तेणें एक उतरान आमकां हो जागो दिलो. आनी मिस्टर सिल्वेरा
आणि त्याने सांगले की आपण आमचे मिसिसाक एक फोन मारता आणि तेजे कडसून कन्फर्मेशन घेता अबाउट द प्राइस आम्ही जेजे कडेन मागलो 5,000 आणि नेक्स्ट डे म्हाका फोन मारून सांगले की तुमचें काम जालें, तुम्ही सेलिब्रेट अवश्य करा म्हणून. सो असले आमचे पोर्रान बरे लोक आसा की जेन्ना 10 जाणां खातीर कितें वस्त आमी करता, बरी वास्तू कितें तरी करता जाल्यार दिवपी लोक आहा. असो सोबीत आमचो गांव, ब्युटिफूल आमची विलेज, आख्ख्या गोंयान म्हणूंक जाता की जी डेव्हलप्ड एरिया आहा कोस्टल बेल्टान आनी तितून आमची विलेज जी सुपुल्ली आहा तितून आमी व्हडली बिल्डिंगां आनी कितें मेगा कंस्ट्रक्शन अशें कांय ना. शेतां आहा, फाटल्यान दोंगर आहा, माडांनी आमची जागो फेमस. खूब जाणांक त्रासूय जाता, ट्युरिस्ट वयताना त्रास करता, थिंगा रोडार न्हिदता आनी कितें. पूण फायनली यू फील नायस दॅट इन आवर विलेज, पोर्रा विलेजीन अशे ट्युरिस्ट येता, 1,500-2 हजार ट्युरिस्ट दिसाक येता. अशें इट्स नॉट दॅट इजी. दुसरे आतां कितले विलेजी आहा, तेकोन नागवा आहा, आरपोरा आहा, गिरी आहा, सगळ्याक आहा विलेजी, सालिगांव आहा. पूण अशे ट्युरिस्ट खंयचरूच येयना, पोर्रान येता. म्हणजे पोर्रान आमचे कितें तरी वेगळेच आसा, वेगळोच लोक आहा, बरो लोक रावता आनी तितून पंचायत हे बरे वस्तू मेंटेन करता. वेदर माडांनी रोड आसूं, आमचे फुटपाथ्स आसूं, क्लेनलीनस आसूं, गार्बेज कलेक्शन आसूं आनी तेजे भायर हायजीन आसूं की आमी बरे हे वस्तू मेंटेन करता. मेन रोडूय आमी बरो क्लीन दवरता. म्हणून म्हाका दिसता पार्रा विलेज एट्रॅक्ट्स ट्युरिस्ट आनी एट्रॅक्ट्स लोकल्स. म्हणजे लोकल्स दुसरे गोंयचे लोकल आहा ते आमचे पार्रा विलेजीन येवंक शकता आनी तितून म्हाका दिसता कितलेशेच लोक पार्रा विलेजीन प्लॉट घेवपाक सोदता. म्हणजे दुसरे विलेजींतले लोक हिंगा येवन सेटल जावंक सोदता. अशे कितकेच जाणांनी प्लॉट घेतल्या, घरां बांदल्या आनी पोर्रीकार म्हणून जाल्या. म्हणजे दे आर बिकम फ्रॉम ते आनी प्रायसूय भरपूर वाडलेलो आहा. आमचे इवन पार्रा गणेश मंडळ हिंगासर येवप, हे पार्रान येवन सगळ्या ह्या जाग्यांचेर ट्युरिस्टांनी आनी दुसरे विलेजीच्या लोकांनी येवन फोटोग्राफी करप हे इम्पॉर्टंट आहा. त्या खातीर आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर म्युरल्स घालपाक आमी चालू केल्ले आहा आनी लोकांचे सजेशन घेवन खुबशे आनी बऱ्यो गोश्टी जावपाच्यो आहा. 100% तुमी आमकां सपोर्ट दितले आनी आमच्या वांगडा रावतले म्हणून हांव आशा दवरता. तितून अनाउन्स करूंक सोदता की पार्रा हॉल एक आमच्या भुरग्यां खातीर रिक्रिएशनल हॉल जे आल्मेदा वाड्याचेर, आल्मेदा सालीस वाड्याचेर जे प्लॅन केला तो आमी जागो इकतो घेतलेलो आहा. ते काम आमी ह्या थोड्या दिसांनी स्टार्ट करपाचें आहा, वीच वील बी व्हेरी गुड फॉर द यंगस्टर्स. धाकटी भुरगीं जी आहा जी चॅस गेम खेळोंक सोदता, जी बॅडमिंटन टेबल टेनीस खेळोंक सोदता, जी बॅकगेमन आनी बाकीचे वेगवेगळ्यो स्मार्ट गेम्स ज्यो आहा, स्मार्ट इंटेलिजंट गेम्स ज्यो आहा ते कोण खेळोंक सोदता तेंकां हो हॉल दॅट वील बी मेड अवेलेबल. म्युझीक शिकोवपाक, म्युझीक टिचर्स थिंगा येतल्यो म्युझीक शिकोवपा खातीर हॉल. वेदर इट इज तबला, वेदर इट इज वायलिन, वेदर इट इज गिटार, वेदर इट इज ड्रम्स, हे आमी टिचरी हाडून आमच्या भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट, पयशे दिवप ना, फ्री ऑफ कॉस्ट अशें आमचें विजन आहा फॉर द यूथ, यंगर यूथ. तेंचे खातीर आनी कितें शिकोवपा खातीर ते हॉल मल्टीपर्पज हॉल इट वील बी. It's not a very big hall, but it is quite a. It's going to be quite a big hall for at least 200 people to sit and have a discussion, have a career guidance meetings. वेगवेगळे वस्तू यूज करूंक जातले. त्या वाड्यातल्या लोकांक जो तर कितें बर्थडे सेलिब्रेट करूंक जाय ते मेळटले एट अ व्हेरी रिजनेबल प्राइस. बट फॉर अदर एक्टिविटीज इट वील बी फ्री. जे एक्टिविटी भितर आसतल्यो त्यो टोटली फ्री आसतल्यो. हेचेंय काम आमी सुरवात करपाचें आहा आनी तेचे भायर आमी जागो सोदता एक फुटसाल ग्राउंड घालपाक. फुटसाल ग्राउंड फ्रॉम GSIDC आमी 1,20,00,000 मोडून फुटसाल ग्राउंड बांदूंक सोदता. जो तर तुमचे मनान एक जागो आहा जाल्यार तुमी आयडेंटिफाय करून म्हाका दाखोवचो आनी आमी त्या जाग्याचेर फुटसाल ग्राउंडार हे
इमिडिएटली सँक्शन आमचे कडेन आहा तो आमी करूंक सोदता फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ पार्रा विलेज वेर यू कॅन मेंटेन दॅट ग्राउंड. जो तर कोण भायले लोक येयले खेळपाक तेंचे कडसून पयशे घेवंक जाता, ती कमिटी फॉर्म करूंक जाता आनी इट कॅन बी केप्ट अंडर विलेज पंचायत. सो इट विल बी अ विन-विन सिच्युएशन. वी हॅव गिवन यू अ नायस चिल्ड्रन्स पार्क. तेजे भायर ते वाटेन आनी एक चिल्ड्रन्स पार्क घालपाचो आमचो प्लॅन आहा. जे सालीस वाडो, आल्मेदा वाडो, गामा वाडो ह्या भुरग्यांक यूज जातले ते. आनी फुटसाला खातीर एक सेंट्रली लोकेटेड जागो तुम्ही म्हाका आयडेंटिफाय करून दिवचो. आय विल इमिडिएटली स्टार्ट द वर्क. जे पयशे ते ओनराक पासून दिवपाक जाय थोडे ते आमी दितले आनी इवन वी कॅन गिव हिम इयरली रेंट. जे पयशे तितून येतले भितर दॅट ऑल्सो कॅन बी यूज फॉर मेंटेनिंग द ग्राउंड एंड ऑल्सो टू पे द ओनर ऑफ द लँड. अशें स्कीम करूंक जाता की यू डोंट हॅव टू सेल द लँड, यू कॅन गिव इट टू अस फॉर अ बेटर पार्रा विलेज, स्पोर्ट्स विलेज ऑफ पार्रा. जे आता फुटबॉल ग्राउंड जाता तेजे भायर क्रिकेट ग्राउंड जो शिवराम पार्सेकर माझ्या फाटल्यान लागला तो एक ग्राउंड करपाक जाय. जागो कोणूच दिना. जागो इज व्हेरी व्हेरी स्केर्स आनी तो जागो जो तर आमकां मेवलो जो आमी आयडेंटिफाय केला ते जो तर आमकां दीत जाल्यार थिंगा ग्राउंडूय क्रिकेट ग्राउंडाचे आमी काम सुरवात करतले. ह्या बिल्डिंग जी आमची पार्रा टावर्स आहा तेंच्यांनी आमकां एनओसी दिल्या की चिल्ड्रन्स पार्क आनी भितरले एक वॉकिंग ट्रॅक तेंकां करचो म्हणून. ते काम म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर म्हणजे येता त्या म्हयन्या भितर आमी सुरवात करतले. तेजोय टेंडर प्रोसेस आमी सुरवात केल्लो आहा. आनीक लोकांक कितें सजेशन आहा ते आमकां तुमी दिवचे. अवश्य आमी ते फुडें व्हरतले आनी वी वील मेक शुअर दॅट वी वील take the village panchayat in confidence and like-minded people in confidence आणि ते आम्ही काम तुमकां करून दितले. इतले सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. Let us work together for this beautiful village. We have to be proud of our village that it is beautiful and the pride is you. म्हणजे तुम्ही ही विलेज सांभाळल्या म्हणून आयज ही ब्युटिफूल आहा. खुबशे जाणांचेर बेजारूय जाल्ल्या की आमकां हें करूंक दिवंक ना तें करूंक दिवंक ना. आपले जे शेत आहले आपण हांगा 2-3-4 रूम बांदतालो ते आमी आडयले. होय थोडे गजाली आमी करूंक दिल्या थोडे आडयले कित्याक इट ब्रिंग्स इन बॅड प्रेसिडेंट दॅट आमी कंटिन्युअसली शेतान बांदून दितले म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी तेजेर स्टॉप जावपाक जाय आनी विलेज जनरेशन्स टू कम ही सांबाळून दवरपाची गरज आहा. आय थँक ऑल ऑफ यू for the cooperation in developing this village. Thank you. तुम्ही पळयतात GNH.